पेडण्या फाटल्या 24 वरांत उटंगार, रस्ते उदकापना. हरमलाक जोडपी ही मेन रस्तो आनी त्या रस्त्याचेर हांगासर अशें जाता एक फावटी की वचपाक मेळना. आतां तशें तो वयता तेणी सांगलेलें की आमी ते फातरपणी काडले आनी वायट करून दिली म्हणून म्हाका दिसता हें मातशें उदीक देंवला आयज. नाजाल्यार हांगासर उदीक खूब भरता आनी फक्त वाटेचोच प्रश्न ना, रस्त्याक जाता तो जाता प्रॉब्लेम. हांगा शेतकऱ्यांक प्रॉब्लेम जाता. आमच्या हयसर पयलीं कान आसलो, हांगा पयलीं उदक वता आसलें. कान म्हणजे ते व्हडले पायप घातलेले आसले, हय साको आसलो. सगळें उदक आतां थारावता हांगासर, उदक थारावता. हें थारावंक जायना, पूण कोण हेंचेर कोण रिस्पॉन्ड घेयना. आशवे मांद्रे पालसाण कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक. हांव आसा आशवे मांद्रे हांगा आसा. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता जी लँड स्लायडींग जायत आसा, जी कोलॅप्स जायत आसा. जे डोंगर आसा हांगा प्रोटेक्शन वॉल बांदपा खातीर माजी आमदार दयानंद सोपटे हांच्यांनी फावंडेशन स्टोन घातलेले. तेच्या उपरांत हेचें काम कांयच जाल्लें ना, ते तशेंच पेंडींग रावले. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता जे वयर जे डोंगर आसा ते कोसळत आसा आनी रस्त्यार आयिल्ले आसा. आतां सद्या साफ करून हांगा वाट केल्ले आसा. कोलवाळे नॅशनल हायवेचो सर्व्हिस रोड उदकापना. रस्तो सारको नासल्यान खंय एक्सिडंट जातात. हो जो सर्वीस रोड आहा, हो सर्वीस रोड सारको डेंजर कंडिशनान जाल्लो आहा. सगळे हे सगळी खडी बिडी सगळी वयर सरलेली आहा. दुसरं जो पावस पडटा आनी जे पावसाचे जे सगळे हायवेचेर उदक येता ते सगळे उदक सगळं त्या सर्वीस रोडाचेर सर्वीस रोड सारको डेंजर जाल्लो आहा. गाडयांक तर सामको डेंजर जाल्लो आहा. त्या काल जेन्ना पासून सर्वीस रोडार एक गाडी लोडाची गाडी येताली, तो रोड खसल्या कारणाची ट्रक आहा तो लवणलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.